हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांका GSB व्यापार विशेष कार्यक्रमाक स्वागत. आज मी गेलो टू महाराजा हॉटेलाचे पार्टनर तशीचे CEO कोमल प्रभू मॅम असाची मोगान स्वागत करता. नमस्कार. फर्स्ट हांव एक सेंटेन्स सांगता म्हणलें महाराजा विशयार कसं म्हळ्यार मस्त जे ना म्हणजे कोडियालचे आणि भाईचे न्ही होटला वचा म्हणून प्लॅन करता ना मस्त हॉटेलचं पळोवचे लास्ट येवन पावचे ते महाराजाकच हें एक स्टेटमेंट हांव मस्त जना लायकला आनी आमगेले तशें एक्सपिरियन्स तसं एक ब्रँड क्रिएट केला आणि मस्त खूश जाता आमगे आमचे गेले समाजाच्यांनी एक हॉटेल महाराजा चलासी तसंच म्हळ्यार आमकां एक प्राऊड फिलींग. महाराजा कशी आरंभ जाल्लें हाजे स्टार्टिंग पॉइंट कसं? महाराजा 2002 अंतू आम्ही मंगलोर आयलेची हाजी बॅक हिस्ट्री कसं म्हळ्यार कमिंग फ्रॉम एक काजू बियेचे फॅक्टरी आमी प्रोसेसर्स अशी एक पळया म्हूण BC रोडार एक श्रीनिवास रेसिडेन्सी म्हणून घाल्लेलें. बट थंय ते अहेड ऑफ टायम्स हॉट जाल्लें जेन ना आसलें बट आमगेल स्ट्रेंथ आशिल्लें फूड. सो एक बिझनेसमॅन कसं पळयत म्हळ्यार म्हगेलो एक्सपर्ट एरिया खंय म्हणून. सो दॅट इज वेर त्या फूड इंडस्ट्रीन तूं तें फूड म्हळ्यार आतां कशी आमकां थंय श्रीनिवासान तूं रिस्पॉन्स लायक आशिल्लें. सो GSB फूड मार्केटा हाडल्यार जाता म्हळ्यार लेख हाजेरी हें महाराज मंगलोर हाडलेलें. ओपन जालेलें February 24, 2002. ताजे नंतर आमी म्हापशी पळयली. आज ह्या कस्टमरा निमित्यान आमी हांगा आसच म्हूण आमी लेखचे. व्हेरी व्हेरी ट्रू. ताजे खातीर ते स्टेटमेंट सांगलें पुरा पळोवन येवन पावचे हांगाची लास्टाक म्हणून. आणि फूड म्हळ्यार कोणाक मस्त खावचें आशिल्लें की तुमी की घरा ट्राय करचें आशिल्लें की कशी तें? आमगेल घरांत तूं कसं म्हळ्यार व्हेरी कन्जर्वेटीव फॅमिली. घरांतू रांदप जेवचें 4 जाणां नासल्यार आमगे ते येवचे वचचे 50 चड. सो नित्य आमगे ते 25 जाणां रांदप 50 जाणां रांदप जाता आशिल्लें. फॉर्मल ट्रेनींग न्हय जाल्यार 15 years ऑफ माय लायफ वॉज एन इनफॉर्मल ट्रेनींग. घरा भितरीच आमगेल रांदप क्लेनलीनेस प्रत्येक आनी आमगेल सगळे फॅमिली इज व्हेरी फूडी फॅमिली. सो तांकां एवरीथींग शूड बी परफेक्ट. आमी ते पंचपर्वस आनी कसं सो ऑल दीस केम अलॉंग. आनी ह्या फूड इंडस्ट्रीन तूं कसं म्हळ्यार म्हाका ट्रेनींग मेळ्ळें. आतां फॅमिलीन बिझनेस घालें बिझनेस घालतना रन करतले कोणय ना. बट आय ऑलवेज टेल मिगेल फॅमिली काय द कमिंग जनरेशन घरा बायल मनशेन एक बिझनेस होल्ड केल्लो नथींग लायक दॅट. व्हेरी ट्रू व्हेरी ट्रू. आनी बामणाल सपोर्ट कशें आशिल्लें? एक्झॅक्टली. पळय बामणू इज अ मॅन डज ही पुट्स मनी तो बिल्ड करता बट ते बिल्ड केलेलें रन करूंक एक बायल मनशे मात्र गोतू एटलिस्ट इन द फूड इंडस्ट्री. बिकॉज बायल मनशेला एक हिडन नेचर फ्रॉम द बर्थ इज हँडलिंग थिंग्स. गॉड्स गिफ्ट तें. येस तें आमगेलें हिडन नेचर आमी भायर हाडचें अँड एक्सपर्टायज इट. आय डोंट मीन एवरीबडी हॅज टू डू इट बट ऑफकोर्स ते एक हाजे नेचर ते फूड म्हळ्यार तांतू कसं म्हळ्यार आय ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेशनल. ओके. 2002 February 24 ताका हांगा आरंभ जालें महाराजा. रेस्पॉन्स कशें आशिल्लें? टू बी फ्रँक टुडे आय ओ ऑल माय सक्सेस टू माय कस्टमर्स. हांव केन्ना एडवर्टायजमेंटा कसं न्ही करनी. हांव म्हळ्यार एक अहम हांग येना. इट इज ऑलवेज अ टीम. सो दिस टीम वर्क हॅज टू बी युअर नेचर. हांव एकलो हें करता हांव एकली हें करता म्हळ्यार ह्या विशयांक जायना. एक होल टीम मिगेल म्हापशेंच हें वर्क करतच. मिगेले ओन फॅमिली मिगेल भयणी मिगेल कन्सल्टंट मिगेल स्टाफ हाजे निमित्यान हांव हांगस. अदरवायज इट वुडंट बी. आतां म्हाका रांदप कळ्ळार विंगड एरियांत विंगड काम आसा. रांदप जालें ते सर्वीस कोरका. सर्वीस कोरून आयल जेन्ना हॅपी जावका. हॅपी पुरा जेन्ना जाता म्हळ्यार हांवें धैर्य पावना बट आमकां जाल्लेलें तितलें आमी सर्वीस कोरून आज आमगेले कस्टमरां दिल्लेले आसा. तुमी आयिल्ले आसाची आमगेल्या उलोवच्याक. येस भारी एक प्राऊड फिलींग हांव वळी म्हणला मनकेची. भारी खूश जाता महाराजाची एक जर्नी. येस. आनी स्टार्ट जाता हें हॉटेल बिझनेस कशी म्हळ्यार डेली टेन्शनाची म्हळ्यार सर्ची म्हूण ना. एक दिवस कुक ना म्हणलें एक दिवस आयटम येनी असल कशी हँडल करताची? पळय चॅलेंज इज अ चॅलेंज फॉर एवरीबडी बट
मिगेल एक एक्सपिरियन्स आहे इंडस्ट्रींत कसं म्हळ्यार वेन यू कंप्लीट दॅट चॅलेंज दॅट इज सक्सेस. सो ह्या एक 20 yearsंत आमगेल वेंडर रॅपो इज सो स्ट्रॉंग. आम्ही पक्कने ऑर्डर करू विसरल्यार तांणी आमकां मध्यरात्री कॉल करता. आमगेल पर्चेसीस स्टार्ट आफ्टर 12 o'clock in the night till morning 6:30. That is why I can't attend any of the functions or anything because this time has to be given to them. At pakkane I whistle like this niddala tangal message at madam why no order. That type of rapport we have built up with the vendors. So ammi karni jalari and at our hard times they have been a big support. तशी आणि एक तवळी म्हणल्यावर हांवें हॉटेल चला सुका म्हळ्यार टेन्शन आसता हे कडेन तुमी घराचेय पळोवका दोनी कशी बॅलन्स करताची लायफ कशी बॅलन्स करचें. मस्त जन आसता यो नाका बा घराच पळोवन न्हू तर बैसी व्यारांनी नाका हांनी पळयताना बाबा म्हण पळयताना तांणी कसं व्यार करून दुड्ड हाडताची म्हण जाल्यार एक मस्त जनाक मोटिवेशनल एक मेसेज दिवची जाल्यार कशी बॅलन्स करीत लायफ. आत्मविश्वास म्हळेल होड. आत्मविश्वास हांव कसले कोरका मिगेल फॅमिली एक सपोर्ट जावका आम्ही कसले एक लायफांत अचीव करका म्हळ्यार आसल्यार प्रती एकल्यांक ते मोटिवेशन येता. पुरा जन म्हणचे तुगेलो म्हण केला आमी खंय वचवेलो रे म्हळ्यार समुद्रा पडतरी या तो तूं पोवका या तो बुडका. मिगेल एक मेसेज कसं म्हळ्यार द कमिंग जनरेशन हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे. हॉटेल हें त्या म्हणे प्रती एकांतू आमी हार्ड वर्क करून आमगेले एक टायम टेबल सकाळतल्यान रात हाव यू आर गोईंग टू मूव विथ द your work as well. There is a big sacrifice from the family. I don't say there is no sacrifice, but as much कितले जत्तकी तितले तांतो आमी प्रती एक आमगेल रिलेशना भागीदार करून आमकां पक्कने भायर हें दिवचें जायच ना मस्त टेन्शन. बट आमगेल फॅमिली एंड वर्काक करेक्ट आमी दिल्लें तेन्ना सक्सेस इज ऑलवेज देर. करेक्ट. आणि हॉटेल बिझनेसान तूं कस्टमर्सान डेली येवका म्हळ्यार आज व्यार जाल्ले फाय चड जन येता तशें ना म्हळ्यार इक्वल वतच का ते म्हळ्यार आयटम जितले तुमी प्रिपेर करताचे किचनान तूं हे पर प्रोसेस कशी जाता एक हॉटेल इंडस्ट्री कशी चलता म्हणून आमगेल्या ऑडियन्सांक. म्हळ्यार फूड म्हळ्यार एक मनशाक प्रती एक सकाळ दनपार सांजवाळ रात्री जावका. आज कसं जालां म्हळ्यार आयचे एक दिवसाक जन इतले बिजी जाले की देर इज अ चॉयस हांव रांदप करचें की मेल काम करचें. रांदप कर न्ही जाल्यार खंय इतलो हाडोचें. वाय आय फील म्हळ्यार म्हाका ज्यान रेस्पॉन्ड करताचे पर्सनल हाजेर होमली फूड मेळटा कोमल. आमकां हें जेवल्यार आमकां कसले जीव इफेक्ट ना. आमगेल्या घरान तूं कोण जेवला म्हणटा म्हण तुगेलें सांगचें. सो आमी again going to the back office we all team make it a point we make homely cooked food as much kitli jat kititla artificial flavors घालना अशी आमगेले own masalas are done by me. So आमगेल मसालाज अनेक and my husband Komal Prabhu तो पूरे क्वालिटी आज कसने क्वालिटी असवई म्हण जाल्यार तागेले निमित्यान he is perfectly sure of what he is going to put in the ग्रेवी. सो आमगेले टीम मिगेल भयण आसा मिगेल 2 चेडू आसाची मिगेले सून आसा मिगेल नात एवरीबडी गिव्स देयर शेअर ऑफ कॉन्ट्रिब्युशन टू दिस बिझनेस. ऑफकोर्स माय बिग सेट ऑफ स्टाफ. आणि एक कसं खुश जावचें म्हळ्यार महाराजा आयल्स ताक तुमी मेळटाचे येदूर म्हळ्यार कोणाले घरा चमकेल्यार कशी तांणी आपून भितर पेटयता की तशी तुमी हांगा राबून आसताची वचून तांणी सेटल जावची ते तुमी पळोवन घेता तें परा. हे कॉन्सेप्ट कदान मनाक येयलें स्टार्टींग दुखून आशिल्ली की अशें कर का म्हणून हें स्टार्टींग तुला ना अशी चोरलेला एक घर म्हळ्यार कसं न्हय हावस इम्पॉर्टंट आहे घरांत. हावस नासले प्रती एक स्थानार पुरे बसले तशीच हॉटेल हॉटेलाक केन्ना येवचे जनांनी पोट्टा बूक जातन खंय वचचें अम्मा लागीं. So that concept, everybody has a theme-based restaurant. आमगेले होड कसले थीम म्हण ना आमी जेवण लायका आनी घरांत तूं येतना कशी एक हावस बागील करता की तशी आमी राबिल्ली निमित्यान आय हॅव गॉट दॅट रेस्पॉन्स. कोमल कोण आसल्यार तूं एक राबली बाय आमगेले जेवण आय डोंट टेक इट रॉंग. इता म्हळ्यार म्हाकाय तशीच मिगेल घरकड वतना मिगेल म्हळ्यार मिगेल सून की कोण की वाडला रे
मात्र खुशी जावचें न्ही तशीच विंगडाक म्हूण हांव लेखचें बट आमगेले कस्टमर्सांनी तितले ते रेस्पॉन्स दिवन GSBच्यांनी कितले एक आमकां मर्याद दिल्या आतां पळय पुराय रांदे आमी करचे घरकडे जाता पुरा जनल घरकडे जाता बट तांणी म्हणचें कोमल तुगेलो म्हणके जायना गो कशी ते वाटूच तुवें म्हणचें तें तशें न्ही पंचेंद्रे ह्या हक्का समान जावन आशिल्ली मित्यान एक जागो एक कारण कसं न्ही एक फूड समजाव का आमी घालल मासोल व्हड न्ही ते प्रितीन घालतना ते प्रितीन खातना तशी जेन्ना जालें माउथ टू माउथ एडवर्टायजमेंट जावन डेली वॉक इन स्टुडंट आज आमी एक थाली घालताच एक 110 रुपीज थाली तांत आमकां कसनय मेळना जाल्यार कसं म्हळ्यार चेडू आंटी वी गेट व्हेरी गूड फूड इट इज सो नायस आतां आमगे केलोशें जातलें ना विंगड कॉलेजांतल्यान ना कंपनीज येताची देर इज अ बॅड रेस्पॉन्स म्हण आमी इतले लिमिटेड म्हूण करचें तांणी म्हणटाचे आमी येतना आमकां थाली दिनाची म्हण बट थाली ते तशें कोण दवरूं जायना वायट जाल्यार कोणा दिवचें टुडे इट इज नॉट अ टायम टू वेस्ट फूड सो आमी लिमिटेड करता तुमी कोरका आमी येतना तुमी दवरका बिकॉज 110 तुका पुरे मेळटा इट्स अ फूल प्लेटेड थाली करेक्ट आणि मसाला तुम्ही करचे म्हणले येस केदाना इतली पुरा बिझनेस पळोवन घेऊ का ऑपरेशन्स पळोवन घेता जोट्टू हजी म्हापशेचे एक मसाला करचे म्हळ्यार मोगान करता ते कितले इन्ग्रेडियंट्स करेक्ट घालल्यार आता पूर जन इन्ग्रेडियंट्स घाली सुद्दां आमी घरांत करीत म्हळ्यार ते जायना ताका एक मोगू ते ऍड जेवका कशी करताची कशी टायम दिता ताका पुरा पळय प्रत्येकाक एक टायम अलॉट केल्यार मात्र लायफान तूं आमी एक सिस्टमॅटीक वे ऑफ वर्किंग जाता and I have chosen the oldest and the ancientest type of putting masalas कसं म्हळ्यार मिगेल हातान घालचे आय डोंट मेजर हातान घालेले एक मसालो प्रितीन देवा कोणाल पडटा वतकी जबाबदार मिगेली व्हड जबाबदार घेवन वच्चे आज फूड दिवचे व्हड न्ही ते फूड कशें आसता कशी ते रिएक्ट करता पुरा जनाल पडटा वोट आमी खेळचे तशें देखून जालतीतले आमी कसं म्हळ्यार आमगेल पर्सनल लायफ सोडून आमी हांतू वचताचे तशें देखून आमगेल टायम टेबल हॅज बीन मोर दॅन 18 hours फॉर द रेस्टॉरंट अँड द रिमेनिंग फॉर अवर होम आणि मस्त जन कोप्प पुरोची आमारे ती करेक्ट इन्ग्रेडियंट दिना आमगे जायना म्हणून जाल्यार हंगे कसं म्हळ्यार एक हातगुण म्हणटाची तुम्ही सांगिल वरीची ते मेजरमेंट दोळ्याक आनी हाताक कळची ते रप्प वत्ता मसाला रेडी जाता ते कितले ट्राय केल्यार मेळेश ना ते नवे तसं लेख आता 1000 जनाल आम केटरिंग आयलें और कसं नाही आयलें तेन्ना घालतना जाल्यार तशें हातान घाल्ल्या मात्र म्हळ्यार मिगेल चेडवांनी सांगचे मिगेल स्टाफांनी म्हणचे आतां पुरो जन गोत्ता मिगेल एद्राक पळयतात आनी तांणी हांव घालचे तांणी कोणेय ट्राय करूं वचना कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हणटाचे मॅडम ऐसा नहीं होता है म्हणून करेक्ट ते एक्सपिरियन्स आनी ते एक हिडितारीची येवची तसं एक टॅलेंट म्हणका आनी लायफ चलासूचे एक विमेन एज अ विमेन म्हणचे हांवें मस्त जबाबदार आसता घरांत तुले पुरो सेटअप जावका तें जत्तरी बिझनेसा पांय दवरूं जेवचें नातल्यार येवचें जायना हांगा थंय एकडे तेकडे जाता तें कशी हँडल करताची कशी जाता तुमगेली स्केड्यूल पुरा कशी तुमी हॉटेला कितले घंटा येताची इम्पॉर्टंट आमी आज करची हें पुरें कसं जाल्यार आमगेल घरा कितें मिगेल एक स्टँडींग रूल कसं म्हळ्यार हांव मिगेल बामणा कितें मात्र काम करचें हांव कोणाक कितें काम करना सेकंडली कसं म्हळ्यार माय फॅमिली इज माय प्रायोरिटी मिगेल चेडू हांकां मे बी देर आर लॉट ऑफ सॅक्रिफायसीस बट तांकां ग्रूम करचें तांणी ट्रॅकार आसा की ना पळोवचें मिगेल घरा रांदप घरांतूय जेवचें आमगे ते हांगा कोणूय जेवणाची जेवच्या न जेव म्हळ्यार कितें न्ही घरांतूय जेवका फॅमिली ओट्टू मेळ जेवका म्हळ्यार कितें घरांतूय रांदप जाता रांदप ताचें कितें टायम टेबल व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेले एक फिल्डांत आमकां मस्त भायर वचचें जेन्ना आज हांव सांगलें म्हाका भजन आयकूं का म्हाका डान्स पळोवका बाय हॉबी आय एम अ डान्सर सो मस्त पुराय आसता अशी यू हॅव टू सॅक्रिफायस सो देर इज अ लॉट ऑफ सॅक्रिफायस अँड लॉट ऑफ वर्क ते वट्टू घालतना एक पटी ते टायम टेबल जल जाता देन यू डोंट फील बॅड आज सकाळचें मिगेल भयण येता शी गिव्स मी दॅट टायम सकाळचें अकाउंट्स मिगेल घरा काम पुराय जावन हांव 12 घंट्यांक येता 12 घंटा येतार मिगेल विंगड काम सुरू जाता मसालास पुरे रात्री घालचे कसले म्हळ्यार कसले आमी वांटून करून दवरनाचे एवरीथींग इज फ्रेश द परचेज ऑफ वॉट एवर रॉ मटेरियल्स आमगेल नेक्स्ट डे मॉर्निंगाचे आमगेल चांग वेंडर्स आसात मंगलोरांतू आमची कले मुक्काल वास आनी ಸ್ವಲ್ಪ पळय जळके आनी आमी विंगड जेन्ना दवरका जाता तशी विंगड अदरवायज आमकां आमगेल GSBचे वेंडर्स
देवा दयना चंद रितीरी आमगेल चल्लेलें आसा आमकां मर्याद मेळ्ळेलें आसा आमगेल जनाल जावो विंगड जनाल जावो हर एक जन बगला येतना ते एक बायल मनशान काम करतना 100 पटी एक आलोचना येता कसं करता म्हूण बट जान म्हणटाची म्हाका पळयल्यार भंय करता हांव कसलें तसलें कसलें हें करना बट दे गिव मी रिस्पेक्ट दॅट इज अ बीग ऑनर टू माय सोसायटी. आनी तुमकां दोग जाण चेडू वय तांणी कितल्या क्लासा आशिल्ली तुमी 2002 एंटर जाता म्हळ्यार मस्त जनाक हें आसता मिगेल सांज चेडू अत्तनाक ಸ್ವಲ್ಪ टायम जाता मागीर व्यार स्टार्ट करता म्हण मिगेल 2 चेडू सुधींद्र आनी लक्ष्मीदास म्हणून सुधींद्राक 5.5 वर्स लक्ष्मीदासाक 2.5 वर्स मस्त कश्ट जाता आशिल्लें हांव बंटवाळा आशिल्लें तेन्ना हांव मंगळूरांत येना आशिल्लें ट्रॅवल कोन्न येवका तांकां स्कुला पेटोवन हांगा येवका तांणी येवचे भितर थंय वचूका बट एज तांणी 7th येतना हांव मंगळूर आयली आनी धाकलो 3rd आशिल्लो तो 7th आशिल्लो दे हॅव ऑल्सो गिवन अ बीग सॅक्रिफायस बट एक हांव सांगता 8th स्टँडर्ड तुल्यान तांणी हांगा तांणी टेबलाक तांणी प्लेट धरला मात्र तांगेली फीज भरलेलें तें एक नेचर आमी चेडवालां ते मस्त्यान म्हणटाची तुमी हॉटेल केलें म्हण तांणी कसलें कोरकाम सो हांव म्हणलें आमगेल चिल्लांगल आमगेल चेडवां शिकोवचें सुलभ आनी कसं की वचून शीक म्हळ्यार म्हाका शिकोवचें जत्वे तांकां न्ही सो दीस इज हाव आय नर्चर्ड तांणी आमगेल उट्टू होड जाल्लेंची तांतू तांणी शिकून तांणी पळगून आज तांगेल स्थान करूं जाल्लें आनी महाराजा म्हळ्यार एक सिनोनीम म्हळ्यार घी रोस्ट तें कशें म्हणून गोतना घी रोस्ट खावका म्हणून मस्त जन येवन हांगा पावतले आसाची कितले एक बून म्हणून दिसता की त्या टेस्ट तशी दवरून वचका आनी वर्सगटले म्हणून एक टेन्शनय आसा की कशी हें पळय मिगेल एक मिगेल आनी मिगेल बामणाले क्या कसं म्हळ्यार आमी भायर कसले पळयनाची तूं कितले भायर पळयत की तुगेलें भितर वयल तुगेलें कॉन्सन्ट्रेशन चुकता देर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन मस्त घी रोस्ट म्हणटाचे आमी जायत म्हणचे आमी आमगेल कसं करूं असं तें करचें तें केल्या निमित्यान आज तें नाम व्हरलां आमी चेडवांक हेंच सांगचें मुखार सुनू मस्त कसलें आमी ज्या गांवां बेली घालूं जत्वे ना तुमगेल कसं कराची आनी ऑल दीस क्रेडीट गोज मिगेल बामणाक क्वॉलिटी एंड द रॉ मटेरियल्स परचेस द मेक द टायम दिवचे टायम तितले दिवका अदरवायज ही विल नॉट हील स्ट्रेट अवे कंचे पక్కనే सम ना म्हण जाल्यार शीदा कडतनी डस्टबिना घालता सो द परफेक्शन or maybe the dedication towards that work is a lot. Very true. आणि आमगेल्या युथाक एक मेसेज दिवची जाल्यार कसं आसतलें तें मेसेज See, it is woman or a man. Hard work, concentration, perseverance and maybe dedication to whatever you do. Sana order tantu na. Manshaka कसं अयो हॉटेल वे कुक वे That was the concept earlier. आज ही शेफ वाय हांव कसं फॉर्मल ट्रेनिंग घेयनी हांव कितले की कॉलेज आसा काजी चीफ गेस्ट तांगेल फूड फेस्टिवल इवन मिगेले पुत्ताल कॉलेजांत तांणी म्हाका पेरंटल फॅकल्टी म्हण आपयलें मस्त बरें केलें त्या म्हणटान कसं न्हय युअर डेडिकेशन खंयचे हाक फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफकोर्स आनी फॉर्मल ट्रेनिंग दिवक देर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बट हें एक इंडस्ट्रीक तुगेल डेडिकेशन युअर पर्सिवियरन्स ताका म्हणटा तूं लॉंग 10 दिवस हांव 4:30 उठा न्हू एक दिवस हांव 4:30 उठाय न्ही जाल्यार इट मेक्स अ डिफरन्स सो युअर टायम टेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बी व्हेरी फोकस्ड डू वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम युअर हार्ट अँड बी अ मदर वेन यू आर इन टू दिस इंडस्ट्री व्हेरी नायस आनी इतले पुरो उरलोन जातरी एक फूड आयटम तुमी तयार करचे आमगेल ऑडियन्स आमी दाखोवका जाता दाखोयत न्हू वय येस तें किचना वचून आमी पळय खंडित येस
मस्त उलयलीची मस्त मनान उलयलीची कित्याक म्हळ्यार आमगेले जना खूश जावचे कशें म्हळ्यार मनान उलयतना म्हळ्यार तांगेले घरांतूय तसले कस कितें आसता सेटअप तांकां मस्त मोटिवेट जाता तसले एक तुमी मेसेज दिल्लेलो आसा यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर मस्त धन्यवाद हे संदर्भात थँक्यू हे आयचे GSB व्यापार कार्यक्रम जावन आशिल्ले असलेची विंगड विंगड एपिसोड घेवन आमी येत आसताची तुमी पळयता रावची हे एपिसोड खूश जावन आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत आसो पळयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू